नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गांवकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता। म्हजें घर स्कीम चवथीचें गिफ्ट 15 सप्टेंबरा उपरांत अर्ज मुख्यमंत्री म्हणटा घरां अधिकृत करपा विशीं निर्णयाचें राजकारण करतल्यांक लोकांनी दाखोवन दिवचें। कितल्याशाच राज्यांनी ईडीच्यो रेडी 41 कोटीच्या कोकेनाचे केशींत अटक केल्ल्या निबू विन्सेंता कडेन संबंधीत प्रॉपर्टीचेर धाडी मनी लॉन्ड्रिंगांत डिव्हायस डॉक्युमेंट केल्ले जप्त। कोलवाळे जेलीचे वंटीवेल्यान गांजाचे गुटले जेलींत शेवटुपी सॅम्युएल पुजारी आनी गौतम तलवाराक जामीन 50 दिसांचे जेसी उपरांत हायकोर्टान दिलो जामीन। ईडीसीचे पाट्यावेले प्लॉट वाटपांत कथीत 300 कोटीचे गैरवेव्हारांत एफआयआराची सेशन्स कोर्टाची ऑर्डर रद्द आदी मुळावी चवकशी करची हायकोर्टाचो निर्देश। पणजे योग सेतू लागसार बसीक अपघात बस रस्त्यावेल्यान सरळ अष्टमीचे फेरयेंत 3 जखमी। परवरे फ्लायओव्हराच्या कामाक ओक अखेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा रस्तो 5 म्हयने बंद। येरादारी बीबी बोरकार रोडावेल्यान डायवर्ट ट्रॅफिक जॅमात जॅम। म्हजें घर स्कीम चवथीचें गिफ्ट 15 सप्टेंबरा उपरांत अर्ज मेळटले। घरां अधिकृत करपा विशीं निर्णयाचें कांय लोक राजकारण करतात तांकां लोकांनी दाखोवन दिवचें म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। तेवटेन गोवा रिहॅबिलिटेशन मंडळान 450 फामिलींक दिल्ल्या फ्लॅटांची स्थिती खंय साप्प बाबत तांकां खंय फ्लॅटा सयत जमनीची मालकी दितले। कोमुनिदाद आनी सरकारी जमनींतलीं घरां अधिकृत करपाक निर्णय घेतलो, मात कांय लोक फक्त राजकारण करतात तांकां लोकांनी दाखोवन दिवचें निर्णय लोकहितार्थ मुख्यमंत्री उलयलो। 15 सप्टेंबरा उपरांत माझे घर येवजणेचे अर्ज मेळटले। राजकारणा खातीर काही लोक राजकारण करपाक लागले। हांव त्या हितूर वचना आनी म्हाका त्या हितूर आयज वयचलोय ना, कारण मुळात म्हज्या गोंयकाराक म्हजें घर हें ताका कायदेशीर करून दिवपाक ताका मदत करपाक जाय। म्हणून जे राजकारण करता ताका म्हाका दिसता ह्या घरांनी रावपी लोकांनी तांकां हाजें राजकारण कितें हें समजून सांगचें। हांव म्हजें घर ही योजना जी आसा निव्वळ आमच्या सरकारात इतक्याच खातीर हाडल्या की म्हजो मूळ गोंयकाराक ह्या सगळ्या योजनांचो फायदो जावचो, जेणे करून तेजे रेव्हेन्यू लँडांत कोमुनिदाद लँडांत 20 पॉयंट प्रोग्रामात किंवा बायफर्केशन ऑफ द हावस किंवा हावस रिपेर लायसन किंवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड हाच्या अंतर्गत दिवपी सगळ्या घरांक ताजो फायदो मेळचो म्हणून ही योजना हाडलेली आसा। येता त्या 15 सप्टेंबराच्या उपरांत ह्या योजनेचे फॉर्म्स हे सगळी कडेन अवेलेबल आसतले। मजगती गोवा रिहॅबिलिटेशन महामंडळा वतीन वट्ट 450 फामिलींक दिल्ल्या फ्लॅटांची स्थिती बाबत तांकां आतां फ्लॅटा सयत जमनीची मालकी दितले मुख्यमंत्र्याची घोषणा। 30 वर्सां पयलीं दिल्ले फ्लॅट आज तेजी कंडिशन अत्यंत वायट जाल्ली आसा। तांकां हावस तो रिपेरूय करपाक मेळना आनी ओनरशीप डॉक्युमेंटूय तेंच्या कडेन ना। आमी हो प्रोसेस सिम्प्लिफाय करता आसतना जवळपास 450 फॅमिलींक हो डायरेक्टली त्या फ्लॅटाच्या ओनरशीप अलॉंग वीथ द लँड्स हे तांकां दिवपाचें थारायलां, जेणे करून ते रावता तो फ्लॅट हो म्हजो फ्लॅट जावचो, तो सरकाराचो न्ही। आनी तो सरकाराचो आसल्या कारणान ते रावता त्या अपार्टमेंटाक गेले कितलींशींच वर्सां तेंच्यांनी पेंटूय मारूंक ना आनी तो लिपूय करूंक ना, कारण तांकां दिसतना तो सरकाराचो दिसता। त्या ती पूर्ण रायट हो ताका दिवचो म्हणून सरकारान हो निर्णय घेतला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयांत 41 कोटीच्या कोकेना सयत अटक केल्ले निबू विन्सेंता कडेन संबंधीत प्रॉपर्टीचेर वेगवेगळ्या राज्यांनी ईडीच्यो धाडी ताका 14 एप्रिलाक धरिल्लो। शुक्रारा ईडीन घाल्ल्या धाडींनी मनी लॉन्ड्रिंग केशींत डिजिटल डिव्हायस डॉक्युमेंट बँक अकाउंट जप्त केल्यात। Goa Enforcement Directorate has conducted raids
in multiple states including Goa, West Bengal, Gujarat, Delhi and Uttar Pradesh. In connection with the case related with the drugs accused Vinu Vincent, who was arrested by crime branch in highest ever drug seizure with cocaine worth 41 crore rupees. The ED has initiated proceedings under Prevention of Money Laundering Act against the accused Nebu Vincent and other co-accused in this matter on the basis of the FIR registered by Crime Branch. Couple of months ago, Crime Branch had conducted raid at Baina Vasco in a house occupied by Nebu Vincent and other co-accused and had seized cocaine over 4.1 kgs. Investigation of Crime Branch has revealed that a Gujarati businessman had funded them to go abroad to smuggle cocaine into the state of Goa. It is very likely that ED will make provisional attachments of the properties owned by the accused Nebu Vincent and others. Mukesh Kumar for Prudent. कोलवाळे जेलींत ड्रग्स सप्लाय जाता म्हूण प्रुडंटाचे बिग स्टोरी उपरांत अटक केल्ल्या आरोपी सॅम्युएल पुजारी आनी गौतम तलवाराक जामीन. हायकोर्टान जामीन दिलो. वण्टीवेल्यान ड्रग्साचे गुटले करून जेलींत उडयताले. CCTV फुटेजीचेर तांकां धरिल्ले. 50 दीस जाले ज्युडिशियल कस्टडींत आशिल्ले. कोलवाळे जेलींत ड्रग्स सप्लाय जाता म्हूण प्रुडंटान बिग स्टोरी करून प्रकरण उजवाडाक हाडले उपरांत दुबावीत सॅम्युएल पुजारी आनी गौतम तलवाराक अटक केल्ली. ते फाटले 50 दीस ज्युडिशियल कस्टडीत आशिल्ले. आतां तांकां हायकोर्टान जामीन मंजूर केली. फाटल्या दिसांनी तुमी पयले कोलवाळे जेलीन जो ड्रग्साचो वेव्हार जाल्लो तो ड्रग्साचो म्हटल्यार जो ड्रग्साचे बॉल करून ते शेवटून मारलेले त्या केसीन 4 जाणांक अरेस्ट केल्ले. तितूंतले 2 जाणांक आतां हायकोर्टान ताका बेल दिल्ली आहा. पयलो आहा तो सॅम्युएल पुजारी आनी दुसरो जो आसलो तो गौतम तलवार. हांकां दोगांकूय जो हायकोर्टान तेंच्यांनी बेल एप्लिकेशन फायल केल्लें आनी हायकोर्टांतल्यान ताका आज बेल मेळ्ळी. आतां फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ते कोलवाळ पुलीस करता. प्रुडंटा खातीर हांव ओंकार फाळी. ADCच्या कथीत प्लॉट वाटप गैरकारभाराची आदीं चवकशी करची, मागीर FIR. हायकोर्टाचो निर्देश. सेशन्स कोर्टाची FIRची ऑर्डर रद्द. पाठ्यावेले ADCचे प्लॉट वाटपांत 300 कोटींचो गैरकारभार म्हूण एक्टिविस्ट काशीनाथ शेट्येन फिर्याद केल्ली. सेशन्स कोर्टान ACB आनी CBIक 24 वरां भितर FIR करूंक 9 जूनाक ऑर्डर दिल्ली. The High Court has quashed and set aside an order of the North Goa Sessions Court dated 9th June 2025 directing ACB CBI to register FIR into alleged 300 crore scam in EDC land leasing and selling scam. Activist Kasina Sethi around 5 years back had made allegation and a complaint to ACB CBI that there is fraud of 300 crore rupees by leasing or selling the lands belonging to EDC at Patu illegally to the private players. That time ACB had refused to register FIR on the basis of the complaint of Kasina Sethi. Later on, Kasina Sethi approached the North Goa Sessions Court and the court in the month of June ordered ACB to register FIR within 24 hours. Then ACB approached the High Court pleading to quash and set aside that order. Now the High Court has quashed and set aside that order, observing that there should be a preliminary inquiry because complainant Kasina Sethi did not mention any particular name for the fraud or scam. Hence, there should be a preliminary inquiry and then only FIR should be registered in this matter. The High Court has now once again remanded back this matter to North Goa Sessions Court to reconsider this matter afresh. Mukesh Kumar for Prudent. पणजे योग सेतू लागसार बसीक एक्सिडेंट. बस रस्त्यावेल्यान सरळ अष्टमीचे फेरयेंत घुसली. 3 जाणांक मार लागला. कोणाचे जिवाचें बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना. थंय लायिल्ल्या स्टॉलांचें मोठें लुकसाण जालां.
आमी सद्या आसा पणजे मार्केटान आनी पणजे मार्केटान सकाळी 8:30 सुमार एक एक्सिडंट जालो. पणजे मार्केटान फेरी लागलेली आसा, जी अष्टमीची फेरी आसा, थंय व्हरून ते ड्रायव्हरान बस चडयली. पूण ते जे लोक कस्टमर आयले ते नशीब बरें आयले, तेका न्हावपाक गेले जे शॉपार आशिल्ले ते, आनी त्याच टायमार बस हाडून ते शॉपाची चडयली. समज ते शॉपाचे आशिल्ले जाल्यार बस तेंका तिडून वयतले आयली. ते म्हणटा की तेंचे नशीब आयले जे 2 शॉपाचे गाडी चडयल्या, ते तिगूय जाण खंय त्या टायमार उठून न्हावपाक गेल्ले. कब हुआ एक्सीडेंट? ये 8:30 बजे हुआ सुबह में. सुबह में रात को अंदर सोया था, उठ के अभी नहाने के लिए गया तो आप बार बार बच गए. बार बच गया. और सामान क्या क्या लॉस हुआ? सामान तो बहुत सारा, सब सामान नीचे गिर के पूरा खराब हुआ. और क्या ड्राइवर ने क्या बोला, किसकी वजह से ये? ड्राइवर भाग गया, कुछ नहीं, ड्राइवर कुछ बोला नहीं. हम नहा के आया, ड्राइवर निकल गया. ताकि ड्राइवर निकल गए. तो आप अकेले थे शॉप पे? हम हाँ अकेले. तो आप नहाने के बाजू वाला 2 आदमी था, वो दोनों भी नहाने के लिए गए. तो आप नहाने गए इसलिए बच गए, वरना आपके ऊपर चढ़ा लेते वो. हमारे ऊपर चढ़ा लेते. ये 8:30 बजे. और आप सोए थे वहाँ पे? 3 लोग थे. तो आप क्या आपको लगा कुछ? मुझे लगा, हाथ को लगा. और कमर में लगा, बहुत लोग लगा, 2-3 लोग लगा. और ड्राइवर भाग गया. ड्राइवर भागा. और कितना नुकसान कितना हुआ आपका शॉप का? स्टुडंटा खातीर पणजे मार्केटला शिरीष कुंकळकर. परवरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून ओ कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो बंद. 160 दीस फूल ट्रॅफिक डायवर्ट. फुडले 5 म्हयने येरादारी बीबी बोरकर रोडा वयल्यान डायवर्ट केल्या. अर्द किलोमीटर रस्तो लोकांची सेफ्टी मतींत धरून बंद केला. आदींच ट्रॅफिक जॅम, आतां फुडले 5 म्हयने ट्रॅफिक जॅम हिसबा भायर. म्हापशें पणजे यो वच करतल्यांक धकचापाट्या आसात. परवरी फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून ओ कोकेरो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो सुमार 160 दिसां खातीर बंद आसतलो. फुडले 5 म्हयने येरादारी बीबी बोरकार रोडा वयल्यान डायवर्ट म्हूण माहिती. टोटल हो रोड 5 म्हयन्या खातीर बंद आसतलो. सो तुमी परिस्थिती पळोवंक शकता ह्या 5 म्हयन्यान कितें जावपाचें आहा ती फुडें. सो सांगल्या त्या प्रमाणे मॉल दी गोवा ते कोकेरो पर्यंत हो रोड 5 म्हयने बंद आसतलो. सो अरेंजमेंट लोकां खातीर जी केल्या तो रोड म्हटल्यार बीबी रोड, जो कोकेरो कडल्यान लेफ्ट जो रोड भितर वयता आनी सरळ वचोन जो GCA कडेन जो गोवा क्रिकेट अकॅडमी आहा थंयच्यान रोड हो लोकां खातीर उक्तो आसतलो. आनी जे सगळे ट्राफीक आहा, जे हेवी व्हेकल आसूं, जे कमर्शियल व्हेकल आसूं नाल्यार प्रायवेट गाडयो आसूं, सगळ्यो गाडयो ह्या रोडांतल्यान, ह्या बारीकशा रोडांतल्यान ते धाडटले म्हणून आतां ह्या नोटिफिकेशनान कळ्ळां. अशें कळोन येता की हांगा खुबश्या लोकांनी ह्या गजाली खातीर विरोध केल्लो आहा की येदे व्हडल्या धाकटुल्या रोडान येदो व्हडलो ट्राफीक आमी पळयता. नॉर्थ गोवाच्यान जेन्ना पणजे लोक येता कितले ट्राफीक आसता. आतांच आमी पळयता की जो रोड आतां ओपन आहा, पण ट्राफीक पळया तुमी कितलो आहा तो हांगा जो रोडाचें कन्स्ट्रक्शन जाल्ल्या कारणान. पण हे ट्राफीक जेन्ना त्या धाकट्या रोडार जेन्ना वयतले तेन्ना कितें परिस्थिती आसलेली ती तुमी चिंता. सौरव शिरोडकारा वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. पापा आ रहे ये. वाओ, कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. गोंयांत 2 व्हिलरींक हेल्मेटा बरोबर खंय सेंटर गार्ड सक्तीचे करचे. फाटलीं 3 वर्सां आवय गे म्हणून तितलें ह्या 45 मिनटांत म्हणलां. आमदार वेंजी उलयला. हायवेची दशा एक्सपोज करूंक आपान परवरे देव खापरेश्वर ते बोडगेश्वर मेरेन बायक रॅली काडली. सगळे 40 आमदारांक आपयल्ले, पावलो एकलोच. पूण आज एक गोष्ट मोठी आयली की RTOन आयज सोन हेल्मेटा भायर सेंटर गार्ड म्हणटा तोय कंपल्सरी करपाची गरज आहा.
कित्याक म्हाका दिसता हे परिस्थितीन इट इज सो डिफिकल्ट. यू आर गोइंग टू डेफिनेटली hurt yourself in places which is going to affect your life for a long. म्हाका दिसता आम केन्ना आवय गे म्हणटाय कितें जालें म्हणटा म्हाका दिसता आज हे बायकाचेर वयता आसतना लोक भरपूर पाट आपल्या आवयचें नांव घेता आनी आपल्या दुखता म्हूण सांगता. कित्याक जेन्ना केन्ना दुखता तेन्ना आवयचें नांव येता आनी म्हाका दिसता हांव आज जेन्ना मुगे आवयचें नांव कितले पाट घेयलें ना जातलें दिसांनी पूण तितले पाट आज 3 वर्सान घेयलें ना तितलें हे जर्नीक हांवें 45 मिनट्स आवय गे म्हणलें. PWD खातें गुंडाळून दवरचें, इंजिनियरांचेर क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर करचो, कंत्राटदारान रस्त्याक गेल्लो पयसो खंय गेला तें सांगचें. विकासाक लागून जे आमदार काँग्रेसींतल्यान भाजपांत गेल्ले तांच्यांनी रस्त्याचे परिस्थितीचेर उतर दिवचें म्हूण आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकार उलयलो. सगळे जर पळयत जाल्यार खंय ना खंय तरी दिसता की सरकाराची जे PWD खातें आसा तें गुंडाळून दवरपाक जाय. जे ज्युनियर इंजिनियर जे नवे अपॉयंट केल्ले आसा की पयलींचे आसा जांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तांचेर पयलीं क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर जे कोणी हे रस्ते केल्याक करपाचे आशिल्ले 15 कोटी सँक्शन जाल्ले म्हापसा खातीर आनी पर्रा आनी ह्या गांवा खातीर हे 15 कोटी गेले खंय हाजेर आन्सर दिवचें पडटलें. पयलीं सांगिल्लें सरकारान चीफ मिनिस्टरान खूब सांगिल्लें की 4थी पर्यंत सगळ्या रस्त्या वयले खड्डे पुरयतले म्हणून. ही 4थी चवथ ह्या सरकाराची देवांक फटोवन, फामावयच्या खुर्साक फटोवन, आमच्या देव बोडगेश्वराक फटोवन आनी महालक्ष्मीक फटोवन आज ते सपोज ती लोकांक दिल्ली देवाक दिल्ली सोडून BJPन गेले डेव्हलपमेंटा खातीर. पूण हो डेव्हलपमेंट 4 वर्सां जावं ना कित्याक हाजें उत्तर मायकलान दिवचें पडटलें, हाजें उत्तर डिलायलान दिवचें पडटलें. हे जे आन्सर आसा हे ह्या उडयो मारपी आमदारांनी, ह्या उडयो मारपी राज्य मंत्री जाल्यार तांणी दिवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. नव्या मंत्र्यांक खातीं सोमारा. दिगंबर कामत आनी तवडकरान मंत्री म्हूण सोपूत घेतलो खरो मात अजून खातीं ना. प्रदेश अध्यक्ष दामोग विचारल्यार म्हणटा हिंदू धर्मांत खंय म्हूर्त पळोवन बरीं कामां करतात. उमाशे उपरांत दामबाबाच्या दिसा सोमारा नव्या मंत्र्यांक खंय खातीं मेळटलीं. मंत्री दिगंबराक PWD, तवडकराक खेळा खातें मेळूं येता म्हूण चल्लां. आमदार दिगंबर आनी तवडकरान मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो मात आजून खातें वांटप ना. प्रदेशाध्यक्ष दामून विचारल्यार तो म्हणटा सोमाराक खातें वांटप. कितलो वेळ जालो अजून दिना म्हणजे हाजें कारण कितें? वेळ कांय जावना. जसं अमास आशिल्ली तांच्यांनी सांगिल्लें की अमाशेचे हातून भितर हें करनाका. कारण आमच्या हातून भितर एक आसा की हिंदू हातून भितर बरें काम आसा तें मातशें पंचांग आनी हें तिथी मुहूर्त पळोवन करता. सो मुहूर्त बरो आसा. अमास आयज मातशें वचून जालें. मुहूर्त केन्ना बरो आसा? सामको दामबाबा दीस अलॉटमेंट करता. दामबाबा दीस सादारण खंयची मिनिस्ट्री कशी सोमारा तें जालें म्हणून दिता तें रोखडेंच. तुमकां पयलीं सगळ्यांत तुमकां पयलीं कळटा. काल विजयान एक तुगेलो स्टेटमेंट केला की हो CM इज ओवरलोडेड म्हणून. त्या संदर्भात कितें 45 ताजे कडेन 45 खाती आसात. कांय कमेंट करपाना. 4थीचे परबे येता काय बी. मजगती मंत्री दिगंबराक PWD जाल्यार मंत्री रमेश तवडकराक खेळा खातें मेळुंये म्हूण चर्चा. फोंड्या गणेश मुर्ती विकपी शॉप सील. POP मुर्त्यांचेर बंदी आसतना फोंड्या एके बिल्डिंगेंत POP गणपती विकूंक दवरल्या म्हूण कळटना डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार स्टाफ सर्कल इन्चार्जाचे टिमीन वचून सील मारलें. शॉपवालो अजीत पारकार म्हणटा सगळे गणपती शाडू मातयेचेच, POPचे न्ही. तो खंय कोल्हापूरच्यान हाडटा. सगळे POP कितें करता हे सांपडटा. POP गणपती पुसपाक हें करपा जायना पळय, विकपा जायना बस म्हणून ऑर्डर आसली. तेन्ना पोल्युशन बोर्ड एक 15 दीस पयलीं पोल्युशन बोर्ड जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. आमी मामलेदाराचे स्टाफ सर्कल इन्स्पेक्टर 1 आनी सर्कल इन्स्पेक्टर 2 नरेश कुमार स्पेशल आनी सॅम्पल काडून गेल्ले लॅबॉरेटरी. त्या लॅबॉरेटरी सॅम्पल काडून तांचे POP कितें करता हें सापडलें आनी ती ऑर्डर हें कितें करता विदीन 48 hours भितर सील करा. आनी आमकां आतां ऑर्डर डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिली आमकां सील करपाक. आनीक एज पर मामदार ऑर्डर हेजेर आमी सुतार घेवन सील केलें. ऑलमोस्ट एटलिस्ट 150 सुमार गणपती आसा. POP मेळना आमी टोटल शॉप आमी सील केल्ले आसा. तेका शॉपा फाटल्यान एक्सेस बी आहा? फाटल्यान एक्सेस आहा ते सील करतात. तुमी दोन्ही डोर सील केला? सील करतात. ओके. तुमी आतां खंयचे स्टाफ? मामलेदार ऑफिस स्टाफ पोंडा.
या पळय पीओपी कितें सापडलां तातूंत भितर कितें आमकां ऑर्डर हांवें कितें आमकां सापडलां पीओपी नाही पूण इन्स्पेक्शन सगळे फोणेचे केल्ले कितले आशिल्ले फोणेचे तालुका कितले आशिल्ले वेंडर टोटल 53 वेंडर हो एकटोच असो पीओपीचो मेळ्ळा सद्या मेळ्ळा ओके फर्स्ट ऑर्डर तेन्ना येता म्हणून ते सांगून नजो ओके ओके ही पयली ऑर्डर काल आयली जाली आमी आज सील केला हांव हांगा फोंड्यान गणपती हाडटा कोल्हापूरच्यान बीज करपे मार्फत कितें आनी आमी 7 वर्सां जालीं हांव हाडटा आनी शेडू मातयेचे हे पीओपी न्ही कारण हे टोटल जड आसा कितें पीओपी सामके लो आसता आनी अबावट हांवें 100 सुमार गणपती हाडलेले आसा आनी ऑलरेडी म्हाजे बूक जाल्ले आसा. पणजे चर्च स्क्वेअर फुटपाथार बेकायदेशीर पान तंबाखूची स्टॉलां चलयतात. गोवा कॅनाच्या कागाळीचेर सीसीपीन खंय एक्शन घेतिल्ली. फुटपाथाचेर बसतले सगळे बेकायदेशीर विक्रेत्यांक थंयच्यान काडिल्ले. फाट जातासर परिस्थिती आसा तशी. गोवा कॅन म्हणटा कायमचो उपाय काडात. चर्च स्क्वेअराचे हांगासर जे फुटपाथ आसा थंय आमी उबे आसा. हांगासर आमी कितल्याच फावटी पळयता की हांगासर जे फुटपाथ आसा थंय एनक्रोचमेंट जाता. कितलेशे लोक हांगासर पान विकपा खातीर तांची बारीक जी स्टॉलां आसा ती हांगासर घालतात. आमी पळयता की जर कोण लिगली कितें बिजनेस चालू करूंक सोदता जाल्यार ताका खूब त्रास जाता. पूण अशा तरेन हांगासर इल्लिगली एनक्रोचमेंट जाल्ली आमकां दिसता पणजे शहरान जो चर्च स्क्वेअर आसा थंयसर. आनी ह्या गजालीचेर जे गोवा कॅन आसा तांच्यांनी एक्शन घेतली. कितलेच फावटी ते एक्शन घेता. हांगासर जे इल्लिगली एनक्रोचमेंट करून हांगासर जे पान विकता तांकां ते हांगासरल्यान उठयतात. पूण CCP आसा तेंच्यांनी ह्या गजालीचो देख घेतलो आनी तेंच्यांनी एक्शन घेतलें आनी जे हांगासर पान विकताले इल्लिगली जे एनक्रोचमेंट हांगासर जाता ह्या पेवमेंटाचेर ते तेंच्यांनी काडले. पूण आमी पळयता कितलेशे फावटी अशी एक्शन जाता पूण परत परत हे जे एनक्रोचमेंट आसा ते हांगासर चालूच आसता. हाचो परमनंट सोल्युशन हे CCPकूच घेवचें पडटलें. हांगासर कंटिन्यू एक जे आसा तेंच्यांनी सुपरविजन करचें पडटलें. कंटिन्यू हांगासर इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. कारण कितलेय फावटी तेंच्यांनी ही एनक्रोचमेंट्स हांगासरली काडली तरी ती परत येतात आनी तांकां व्हडलोसो भंय ना असो तरी आमकां दिसता. प्रुडंटा खातीर पणजे चर्च स्क्वेअरा वयल्यान चेतन गांवस वांगडा हांव स्वप्नील दारी. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे ये। वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा। अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं। पंचामृत है ना। ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक। पापा भी खुश और मैं भी। घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत।